संतोषारूढ उल्लासा सौम्य तुझे समोर आया बलिदान त्या काळजा सौम्य तुका भेटयता भविस्थानांत आमकां नवें वचन केला भविसभेन आमकां नवें सांव दिला तुझ्या उपकाराक गापातयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता भूत आयकूंक त्रेता जिणे तुझ्या आमी भाग घेता संतोषान उल्लासा सौम्य तुझे समोर आया बलिदान त्या काळजा धन्य तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमच्या सोबे आसू जेजू ख्रिस्त ती मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो बाळोक जेजू मरी पादला फुल्या सर उपकारांक ताका अर्गां दिवच्याक हे पवित्र बलिदान भेटोवच्याक हांगासर आमी आसाव. आज पुवी सभा जेजूच्या आपोस्तलां पैकी पयलो मार्तीर मेल्ल्या सान जाकोबाचें स्मरण करता. सान जाकोब जेबेदेवाचो पूत ताच्या भावा जुवांव सांगाता मासली पागून आसतना जेजून ताका आपयिल्लें आनी जेजूचो पाटलाव केल्लो तो जेजूच्या जिणयेंतल्या प्रमुख घडीता वेळार जेजू सांगाता तो आसुल्लो. उपरांत जेजूच्या स्वर्गारोहणा उपरांत जेरुसलेमाच्या समुदायांत तो प्रमुख मुखेली जाल्लो. निमाणें जेजू खातीर साक्ष दिवन मार्तिराचें मरण तो मेलो. ताचें स्मरण करतना ताचे बरी आमी जेजूचो मोग करूंक पाटलाव करूंक कृपा मागया. फाल्यां सगळ्या संवसारार जेजूची आब आनी व्हडली माय सदान आनी जोखीम तांचें स्मरण करतात. तर येवच्या आयतार आमच्या मंगळूच्या दनपवी सभेंत मालगड्यांचो दीस आचरण करतात. मालगड्यां खातीर मागचो दीस. पूण हांगासर ह्या बाळूक जेजूच्या पुणशेतांत आज प्रत्येक जावन मालगड्यां खातीर आमी मागता. मालगडी म्हळ्यार कोण? आमचे आवय आनी बापूय आब आनी व्हडली माय. एक दीस देवान आमकां आवकू दिलें जाल्यार आमी मालगडी जातलीं हांव म्हातारीं जातलीं हांव देखून तांचे खातीर मागोवंक तांचो आनीक इल्लो चड कसो मोग करीत त्या विशयान नियाळूंक आनी तांकां इल्लो मोगाचो सांगात दिवचो कसो ह्या विशीं नियाळूंक हांगासरायची देवस्तुती आमकां उलो दिता. हे मीस आमच्या गरजां खातीर भेटयत आसतना प्रत्येक जावन सर मालगड्यां खातीर मागोवन भेटुया. साबार मालगड्यांक आज ह्या मिसाक येवंक जावंक ना. आमच्या घरांत आसात तांचो उडास काडया. तांकां आमी करचें व्हडलें बरेंपण म्हळ्यार तांचे खातीर मागचें. हे मीस तांचे खातीर भेटोवया. ताच्या मोतीक समाधान कुडी तांकां बरी भलायकी मागया. जीं पिडेन आसात, जीं न्हिदल्या कडेन आसात, जीं एकसुरीं आसात, जीं अनाथ आसात तांचे खातीरय ह्या मिसा वेळार प्रत्येक आमी सगळां मागया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांबया. आमी पातकी, आमी किरकोळ, आमच्या आवयक आनी बापायक मालगड्यांक मान दिवंक, बेसांव मागोवंक, रेस्पेक्ट दिवंक चुकल्यांव. फाटीं उलयलां तांकां दुखयलां आमी. ताणें सांगलें बरें आमी आयकोंक ना. जाणा आसून गी नेना आसून गी आमी चुकोवन पडल्या हांव दूख पावया. आनी हांगा आसले आमी मालगडी साबार पोवटी देवाची खुशी करूंक उसोलवले हांव दूख पावया. बापा लागचें एकामेका लागचें बोगसाणें मागया आनी सांगाता मागया. हांव पातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणी हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध.
ह्या पसत भगवान सदांच अंकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. चल पोदवेदार देव आमचे काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. सुमिया काकुट सुमिया काकुट क्रिस्ता काकुट क्रिस्ता काकुट सुमिया काकुट सुमिया काकुट महिमा देवा उसरी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी सर्वेस पुरा देवा सगळींच्या राया सर्पद्वेता देवा पापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोटा सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराची पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर पोदवेदारा सासणाच्या देवा आपल्या रक्ताची मोर घालून जेजूक साक्षी दिवंक तुझ्या धमदुतां भितरलो पयलो भगेवोन जाकोबाक तूं हें विंचलोय ताचे साक्षे वरवीं लजे आनी भिरांती विणे भवर्त परगट उसारूंक आमकां धैर्य मेळूं आनी ताच्या विनवणेन सगळी पवित्र सभा शांतीन आनी सवस्थकेन तुजी चाकरी करूं आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणां जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, असली उतरां वर्ती पदवी आमचे तावन न्हय बागार देवा तावन येता म्हणून दाखोवचे खातीर हें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांनी वावयता. खरी एका तरान आमी कश्टांत तरी आमी कंगाल जायना. वाट कळनासतना अंतरांत सांपडता तरी निराशेन बुडाना. आमी दगदणी भोगता तरी एक सुरे सांडून गेल्ले तसले जावंक ना. जायते फावटी
आमी धरणीक शेवटात तरी मोराणाव. जेजूचें जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां वावयता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमच्या जिणयेच्या हर एका दिसा जेजू पासत मरणाचे रिस्केंत आमकांच आमी सोडून सोडटा. तशें म्हळ्यार आमचे थंय मरण आपलें काम करीत आसा आनी तुमचे थंय जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सतमंदलें देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा. त्या प्रमाणे भावार्थाचें देणे आसून आमी सतमंतांव देखून आमी उलयता. आनी जेजूक जिवंत उठयलेलो तस्सो देव आमकांय जेजू सवें जिवन करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सद्रेवजेर व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. अशें देवाच्या कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाच्या महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटली. देवाचें उतारें. देवाचें रडण्यारुदानानी उमटा ती गीता गायनानी करतेली लोणी. रडण्यारुदानानी उमटा ती गीता गायनानी करतेली लोणी. सियोनाचे सुबंपण सर्वेस्परान पुनर्स्थापित करचे वेळी आमकां ते सोपांचे दिसले. तेन्ना संतोषान आसली आमची तोंडां आनी आमचे जिबेर केळ्ळी एकसारकी उल्हासाची गीतां. रडण्यारुदानानी उमटा ती गीता गायनानी करतेली लोणी. कसली विचित्रां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली ना अशी उद्गारली अन्यजनांगां. वय सर्वेस्परान आमचे खातीर केली महत् कार्यां देखून संतोषान भरल्यान आमची काळजां. रडण्यारुदानानी उमटा ती गीता गायनानी करतेली लोणी. सर्वेस्परा नेगे बांद उदकाचे व्हाळणव्यान व्हाळतात तशी आमची सुबांपण आमकां पाटी हाड. रडण्यारुदानान उमटा ती गीता गायनानी करतेली लोणी. रडण्यारुदानानी उमटा ती गीता गायनानी करतेली लोणी. रडण्यारुदानानी उमटा ती गीता गायनानी करतेली लोणी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांवें तुमकां वेंचून काडल्या
माचे तसले फळ दिजाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. सोबे आसू. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तो वळू जेबे देवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरशेन आयली आनी ताच्या पांयां पडोवन एक उपकार मागी लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजू तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राज्यांत ह्या म्हज्या दोग पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्या तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हणून म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेनात. हांव पिवंक वेतां ती काल्च तुमी पिवंक शकतात वे. ते म्हणाले, आमी सकता. तो जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्च तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोणें म्हज्या उजव्याक कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासून म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण हें आयकून ह्या दोग भावांचे रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सक्तां सरशीं आपोवन सांगलें, सोमसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड व्हड मनीस आपल्या हाताक लोकांक अडचून धरतात म्हणून तुमी जाणात. पूण तुमचें मोदें तशें जायनाये. तुमचें मोदें वर्तो जावं अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर जावं आनी तुमचें मोदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशापुती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्ही, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी सोमेस तांचे सोडुणे पसत आपलो जीवच दिवंक म्हणून आयला. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्तांती मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, जेबे देवाच्या पुताच्या आवयन कितें विनंती केली तें आमी आयकलें. तें विनंती केली की ती आसूं दी. ह्या आवयक एक हुस्को आसलो. कितें हुस्को? तिच्या पुतांनी बरें जायजे म्हूण सांगून, बरो फुडार जोडीजे म्हूण सांगून. आवय बापायक भुरग्यांचेर हुस्को आसा आनी भुरग्यांक आवय बापायचेर हुस्को आसचे म्हणलो संदेश आज आमकां मेळटा. तुमी ही काणी आयकल्या जावं पुरो. आदल्या काळार राय आसले. एक राय पळयता ताच्या राज्यांत पुरा मालगडींत बरोवन गेल्यांत. खंयच्याकय प्रयोजन ना, नॉट प्रोडक्टीव, कांय फायदो ना. देखून सिताक खार आनी धरणीक भार न्हे. देखून ह्या मालगड्या म्हाताऱ्या पुरा राणाक आंबडीजे म्हणून आज्ञा दिली. ते राणांत म्हण जातीक खाण जावन दित म्हणून. देखून रायाची आज्ञा पाळीचे न्ही. पुतांनी दोवांनी पुरा. थोड्यांक आयली खुशी जाली कोण ना. पुरा मालगड्या पुरा राणाक आंबडलें. एका पुतान आपल्या म्हाताऱ्या बापायक आपल्या खांदार बसोवन राणाक व्हेलें. थोडी जाणेंगी राण दाट राणाक भितर रिकताना पूत पळयता. बापाय बापूय पुताच्या खांदार बसला आनी बापूय खंय पुरा रूख मेळटात पळय त्या रुखाचे फांटे कोले पुरा काण्ण काण्ण धरणी घालता. पूत बापायक राणां व्हरता आनी बापूय पुताच्या खांदार बसून मेळिल्ल्या रुखाचे फांटे पुरा काण्ण वाटेर घालता. हें पळयल्या पुता विचित्र दिसलें आनी बापाय कडेन विचारलें, बाबा तूं घालें करताय एक त्या फांटे खोले पुरा वाटेर घालताय. तर बापूय म्हणालो, तूं म्हाका रानाक आंबोडताय न्ही पुता, तुका पाटी येताना घरा वाट कळचे न्ही. पुता तूं म्हाका रानाक आंबोडताय न्ही, तूं म्हाका रानाक सोडून फाटी येताना तुका वाट कळचे न्ही. कसलो एक हुस्को बापाय. म्हज्या पुतान म्हाका रानाक धाडल्या रे वण्णी. पुतान मात्र बरें करना फाटी खंय वचचे घरा पावचे.
देखून ताणें पाप बिरमो दिसली ताका फाटीन धाडलें पुताक बापायक रायाच्या आज्ञा विरोध वचून फाटीं हाडलें लिपोवन दवरलें घरा भितर खंय दवरलें गी ह्या राणा गेल्लें असो शिराप गी वा तांचें दूख गी त्या राज्यांत बरो गोळ आयलो आमचे बरी पावस येवं ना बरो गोळ आयलो उदक ना जालें पियोंक खंय कोणल्यार रायान बांयत उदक मेळना आतां तांचे बरी तंत्रज्ञानांतलें कोण ना देखून रायान डांगरो फेरायलो कितें डांगरो फेरायलो कोण पळय खंय उदक आसा म्हूण दाखयता तांकां इनाम दिता म्हूण कोण ना गोतना खंय उदक मेळटा म्हूण वो पूत आहा पळय आनी लोसून बापाय कडेन विचारलें म्हातारो एकलो घरा भितर आहा न्ही बाबा रायान अशें अशें म्हळां तुका म्हणी गोत्त आसा गी उदक खंय मेळटा खंय कोणल्यार उदक मेळत बापायन मंडो यूज कर म्हळें खंय आळे पुता हांवें सांगचें आयकलां म्हज्या माय बाबान तूं तशें कर तुजी गाय आसा पळय त्या गायक 4 दीस खावंक दी पिवंक दिनाका उदक दिनाका तळ्ळें दिनाका 5व्या दिसा गायक सोडू ताका ताण लागता ती उदक सोदून येता भुंयत खंय पळय ओंगोण ओंगोण रावता थंयत बांय कोंडा उदक मेळत पुतान तशेंत केलें आनी गायनी तशेंत केलें आनी पुतान सांगलें राया कडेन उदक मेळ्ळें बांयत उदक मेळ्ळें बापायन सांगलें बरें सांगलें केलें उदक मेळ्ळें आनी राया समजलें खंय मालगड्यां कडेन जानवाय आसा आनी ताणें दिल्ली ती क्रूर आज्ञा फाटीं काडली पवित्र पुस्तकाचीं उतरां बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून कान उडयलेलो फातोर जालो बांदपाचो मुल्या फातोर ही काणी जावं पुरो आतां हांवें सांगलें घडीत जावं पुरो पूण काणी घडलीत म्हणजे दिया त्या घडल्याच्या तकलेन कितें आसा कितें संदेश दिवं तो आमकां आश येता मालगडी उपकाराक पडटा ती पडना हां पडटा आयचो शर्माव जालो मालगडी उपकाराक पडटात दे आर प्रोडक्टीव दे आर युजफूल नॉट युजलेस बहुशा आमचे बरी तुजे बरी तांकां डिग्री टेक्निकल नॉलेज ना जावं पुरो पूण तांची ती कॉमन सेन्स तांचो तो अनुभव तांची ती समजणी तांची ती जाणवाय तुज्या PhDच्या किसड वय की नाही व्हडल्यान म्हणनाका ताणा बेजार जावं का PhD आसल्या हां आनी हें वय म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा दाखल्या 2 दाखले पळय जोबाचें पुस्तक अध्याय 12 वाक्य 12 जोबाचें पुस्तक अध्याय 12 वाक्य 12 म्हाताऱ्यां कडेन आसा जाणवाई उतर प्रायाच्या कडेन आसा समजणी रिपीट करया गे म्हाताऱ्यां कडेन आसा जाणवाई उतर प्रायाच्या कडेन आसा आज घरा वचून सांगा बाबा कडेन आनी माई कडेन जोबाचें पुस्तक अध्याय 12 वाक्य 12 लेविताचो ग्रंथ बुक ऑफ लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 32 म्हणटा प्रायवंता मुखार उठोन उबी रावा होय न्ही प्रायवंता मुखार उठोन उबी रावा म्हाताऱ्या प्रायेक मान दिया अशें तुमी सर्वेस्पराक भियोन चलतेल्यात तर मालकड्या मान दिवचो म्हळ्यार कोणा मान दिल्ल्या बरी देवाकत मान दिल्ल्या बरी पवित्र पुस्तक पळय अब्राहम सारा जाकारिया आनी एलिझाबेथ सान्ना आनी जोकीम सिमियाव आनी अन्ना प्रवादीन तांकां कसलो एक रेस्पेक्ट पवित्र पुस्तकान दिला पळया आनी माणे देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मोदेन जियेलो ताका आवय बापूय आसली ताका आप आनी व्हडली माय आसली फाल्यां तांचें फेस्त आमी आचरण करता आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा लोकान बरयलो सुवार्थ अध्याय 2 वाक्य 40 आनी 2 ता 50 आनी 100 जेजू आवयक आनी बापायक मान दिलें तांकां तो काळजावन जियेलो देवाक आनी मनशां मानवल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो निमाणे आपल्या आवयक जाल्यार कुर्सार उमकळटनाय तिका निराशीत करूं ना आपल्या मोगाच्या आपोस्तलाच्या अधीन दिलें म्हणटा सांजवान बरयली सुवार्थ अध्याय 19 वाक्य 25 कोण ती मलगडी फस्ट मलगडी म्हळ्यार म्हातारी म्हळ्यार तांकां इल्लें बेजार जाता देखून म्हातारी म्हणचे नाका आमी काल म्हणया मलगडी म्हणया मालगडी म्हळ्यार पयलें म्हजी आवय आनी
बापूय आनी तांची आवय आनी बापूय ती कोण म्हाका आब आनी व्हडली माय. आज कोणा आब व्हडली माय म्हळ्यार लायक ना, ती वयत जाल्यार तांकां तितलें लायक ना, कित्याक बेजार करचें. ती तांकां कितें म्हणया आमी मालगडींत म्हणया, देखून आतां म्हणटा ना ना आनी ना 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 नानी म्हळ्यार आब व्हडली मायत, आब आनी व्हडली माय म्हळ्यार आब आनी व्हडली माय कितें जावं. पापा फ्रांसीस म्हणटा पळया तांच्या विशयान कितें म्हणटा पळया, ती आमकां चारित्रा भावार्थ आनी भावार्थाची सत्ता आतांतर करतली, देखून ती एक दिरवें आदल्या आनी मुखल्या चारित्र्याक लिंक आंकडो, ती एक दिरवें अ ट्रेजर अ हिस्ट्री आमकां भावार्थ आतांतर करतली. तर आमकां आब आनी व्हडली माय नातली, बाब आनी माय नातली, आमकां भावार्थ कोणें शिकोवचो. बापसाहेब म्हणटा दे आर ए लिंक, फ्युचर जनरेशन आनी मुखल्या जनरेशनाक ती लिंक, तांचो गण उखलून धरन तांकां 10 उपादेशां पैकी एक उपादेश दिला, माय बापाक मान दी. आनी सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 12 ते 16, हर एका वर्सा भाग्यवंत कृपाच्या फेस्तां तेचो ही उतरां तुमी आयकतात. म्हज्या पुता तुज्या आवय बापायच्या उतार प्रायर तांचो सांबाळ कर, तांकां दूख दिनाका, तांकां सोंसणीक आनी समजून घे. जो आपल्या बापायक सांडटा तो देव निंदा करतल्या सारको, आनी जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचेर सर्वेस्पराचो शिराप पडटा. तांकां मान दिल्यार कितें जातलें. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 अध्याय 20 वाक्य 12 म्हणटा, सर्वेस्पो तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक मेळटलें. तुज्या आवयक आनी बापायक आबा आनी व्हडली मायक मान दिलो जाल्यार तुका लांब आवक मेळटलें. कित्याक मान दिजे. कातोलीक पुय सभेची दोतोर कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च नंबर 2215 म्हणटा, वडिलांक मान दिवचो उपकारी मोनातान उपजता. कित्याक एका आवय बरी कोणेय जावं येत, पूण आवय जावंक जायना. आवय बरी 9 म्हयने गर्भांत जागो दिवंक जाताय. तुका आवय बरी कोणीय जाय, कोणाक म्हणयत माय माय म्हणयत, पूण आवय माय जावंक तुका मान साध्या. बापूय बापूय म्हण कोणाकय म्हणयत कोण ना उतरांनी, पूण बापूय म्हणलें तें आसा पळय तें त्या बापायक मात्र साध्य आसा. देखून बापसाहेब म्हणटा, आमचो आतांचो बापसाहेब म्हणटा, आवय आनी बापूय देवाच्या बापाय सारकी आवय सारक्याचे मुखामोल दाखयतात. देखून भुरग्यांनी वडिलांच्या उतर प्रायर तांचे पिडे वेळार तांच्या एकसूरपणांत ताच्या आकांतान आदार दिवंक जाय. ती कुटुंबां कितल्या गरजेची. बापसाहेब पापा फ्रांस पापा बेनेडिक्ट पयल्यांचो बापसाहेब मालगड्यांक 100 बिरुदां दिता. 6 टायटल्स हांगा आसले मालगडी ही बरी करना आयका ही तुमकां 6 टायटल्स पापा बेनेडिक्ट शिकयता. कोण मालगडी म्हळ्यार नंबर 1 ती मायपासाची प्रतिरुपां. मायपास आब आनी व्हडली माय म्हळ्यार खुशी न्ही आमकां मोगाळ मनशां. मायपासाची प्रतिरुपां. नंबर 2 ल्हानांक आनी व्हडांक सताची नितीची वाट दाखयची. ती फोटी मारना म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा. सताची नितीची वाट दाखयतली. नंबर 3 ती कुटुंबांतली खरी ग्रेस्तकाय. नेकलेस आनी भांगार ग्रेस्तकाय न्ही, कुटुंबांतली खरी ग्रेस्तकाय. नंबर 4 अपार अनुभोगाचें भांडार. नंबर 5 एक मोलादी एक दिरवें. एंड नंबर 6 पवी सभेंत भावार्थाची जिवंत साक्षी. आय रिपीट, आवय आनी बापूय मलगडी मायपासाची प्रतिरुपां, ल्हाना व्हडां सताची नितीची वाट दाखयतली, कुटुंबांतली खरी ग्रेस्तकाय, अपार अनुभोगाचें भांडार, मोलादीक दिरवें आनी भावार्थाची जिवंत साक्षी. ती आमची आवय आनी बापूय, ती आमची माय आनी मांव, ती आमची आब आनी व्हडली माय. तांचे ते आमी कशें उपकार मनाचें जावचें. म्हाका एकली स्त्री म्हणटाली तिका विमानार बसून भारी आशा आसली खंय. ती पुता कडेन म्हळें तूं बरी बडी विमानार येता रे पुता, म्हाकाय हेटी आपणो रे, म्हाकाय आपणवचें तिका. देखून तिका फकत भोंवणोवच्या खातीर तो आनी आवय दोगांय गेलीं खंय एका गांवाक विमानार. तिने भोवशें बेंगलोर गेलीं दिसता. बेंगलोर गेलीं, बेंगलोरान फाटीं आयलीं. बावल न्हय कसलो पूत पळया. मागीर एक आवय बाबी म्हणटाले म्हज्या लागीं आमच्या सगळें इस्रायल येतात. म्हज्या पुता कडेन सांगलें म्हाकाय हेटी इस्रायल आपणो रे म्हूण. देखून तो पुतान रजा घाली खंय. रजा घालन तो घरा रावलो. ताच्या आवयक आनी बापायक इस्रायल आपूण वतली मनशां पळय तांचे सांगाता पयशे दिवन इस्रायल आपोवले. कसलो एक पूत पळया, कसली एक धूव पळया. कितलेशे आवय बापायन सुखांत जियेचें म्हणल्या खातीर आज पूत आनी धुवानी व्हडलीं घरां बांदून तांकां दिल्यान. कितलेशे पूत आनी धुव तांचें काम सोडून
घरा येवन रावल्यात, कितलीशीं पूत दुवो अवकार रावल्यात आवयची आनी बापायची साकरी करच्या खातीर. कसलो एक त्याग. खंडीत जावन ती म्हणटात म्हजी आवय, म्हजो बापूय, म्हजो आबो, म्हजी व्हडली माय, म्हजो मांव, म्हजी माय एक खरी ग्रेस्त काय. तर भावांनी भयणी, आमच्या मालगड्यांत आमी कशें उपकारी मनीस जावचें. 5 टायम्स. नंबर 1, तांकां पळोवची रीत, मनाची आनी काळजाची दिश्ट, घाल्ले स्पेक्सात पळय ते बदलीचे. ज्या दिश्टीन हांव म्हज्या आवयक पळयतां, बापायक पळयतां, त्याच दिश्टीन म्हज्या सासू मांयकी पळयल्यार म्हाका कळीत ना म्हाका सासू मांय ना मांवय ना. ज्या दिश्टीन हांव म्हज्या आवयक पळयतां, ज्या दिश्टीन हांव म्हज्या बापायक पळयतां, त्याच दिश्टीन म्हज्या सासू मांयक आनी मांवाक पळयल्यार, ज्या दिश्टीन म्हज्या पुताक पळयतां, ज्या दिश्टीन म्हज्या धुवेक पळयतां, त्याच दिश्टीन म्हज्या सुणेक आनी जावयाक पळयल्यार आमच्या कुटुंबांत दिल्ले समस्या उणे जावच्यो नात गे. म्हज्या आवयन सुखी करतना हांव कितें म्हणटा, म्हज्या आवयने व्हडना बा. म्हज्या बापायन सुखी करतना हांव कितें म्हणटा, म्हजो बापूयने म्हण एक दोळोय दामता, जीब ही घट्ट धरता. तर म्हज्या सासू मायन आनी मांवान सुखी करतना तशें सांगूंक जाता गे. जालें जाल्यार आमची मालगडी मस्त जाणां आसऱ्याक वेचिनात. तांकां बांदिल्ल्या वो त्या व्हडल्या फ्लॅटांनी आपळे सिनियर सिटिजन्स म्हणल्यांक आपळे तें वेचिनात. मस्त सिनियर सिटिजनां ते उपजल्यां. कित्याक म्हळ्यार तुमी आवय आनी पूत पळयना जाल्यार आमी पळयता म्हणटात ती. तसली गत म्हज्या आवयक, म्हज्या बापायक येवचें नाका. हांगा मिसाक आयल्या आमी तुमी सक्रांनी सांगचें. म्हज्या आवयक आनी म्हज्या बापायक आनी एक बांदिल्ल्या फ्लॅटान वचून रावचें निर्भागपण मेळचें नाका. हांव तूं मरता पर्यां पळयता. नंबर 1. नंबर 2, तांकां मान आनी गौरव पावो. काल हांव एका वॉट्सॅपार वाचलें, वी आर ऑल वन, ओन्ली आवर इगो, आवर बिलीफ अँड आवर फियर्स सेपरेट्स अस. आमी सगळे एकच. आमकां 3 ब्यां दिसता. एक इगो म्हळ्यार कळ्ळें, इगो म्हळ्यार सासू मायन काल एक सांगल्यार म्हाका तो पण गेलें तर लंका पाटाना उजो दिलो. म्हजें इगो पळय तोपलें म्हजें. तेन्ना म्हज्या आवयन म्हळ्यार कांय जायना म्हाका. ते इगोचें प्रॉब्लेम मस्तू कडेन. नंबर 1. सेकंड, बिलीफ म्हळ्यार म्हातारी पुरा अशें, त्या गांवचें पुरा अशें, प्राय जाल्लीं पुरा अशें आसतलें चिंतप. नंबर 3, फियर म्हळ्यार हांव सुण्णें, म्हजें कांय हक्क सासू माय काडून वयत की, हांव पूतनें, म्हाका वांटो मेळत की. फियर, इनसेक्युरिटी. ह्या 3 कारणां वरवीं आमकां समस्या चड. इगो, रॉंग बिलीफ, इनसेक्युरिटी. देखून आमी पुतान आनी दुवांनी एवढं आस्त दवरल्या जालें. हर एका उतरा फाटीं जाप दिवची न्ही. आमी ल्हान आसतना आमकां शिकयलें आमच्या आई बापायन, फाटीं उलय नाका, फाटीं उलय नाका. फाटीं उलयल्यार मार पडटाले. आज भुरगीं जल्म वतना पयलीं उलोवचें तें फाटीं. म्हळ्यार तें पळयतात आवय बापाय फाटीं उलयतात. तुवें हर एका उतरा फाटीं जाप दिवचें म्हण ना न्ही. मस्तपणी आमच्या कुटुंबांत समस्या जावचेत उलयले हर एका उतराक फाटीं जाप दिवचें. तूं कितें म्हळ्यार तुजो बापूय कोण पळया. असल्या समस्या वरी कुटुंबांत समस्या चडतात. देखून उलयले हर एका उतरा फाटीं जाप दिवचें नाका. नंबर 1. नंबर 2, हर एक तूं सारको न्ही न्ही. समटायम्स यू मे बी ऑल रायट, बट एवरी टायम यू नीड नॉट बी रायट. हर एक तुवें सारकें म्हण आसा. समटायम्स यू मे बी रॉंग. नंबर 3, हर एक तुवें विन्न जायचें म्हण ना न्ही. हर एक हांवें विन्न जायचें. ह्या 3 कारणां वरवीं आमचे समस्या चडल्यात आनी मालगडी मोठी निराश्री जाल्यात. देखून तांकां मान दिवचो म्हळ्यार तांचे लागीं मोगाळ उतर उलोवचें तें बेस्ट. नंबर 2, कितेंय निर्धार करतना तांची ओपिनियन काणोवची. मस्त मालगड्यांनी म्हणलें आसा, म्हजे लागीं कोण विचारता फादर, हांव एक कान उडयल्लो कुंटो, जडता पर्यंत जाडलें, आतां कोण पडलो हांव एक कुंटो, म्हजे लागीं कोण उलयतात. ल्हानसो एक माडाका तो दवरूंक आसल्यार व्हडणी माई कडेन विचार, माई माडाका तो दवर येते म्हणून तिका खुशी जाता. म्हज्या कडेन विचारलें न्ही गे, बाबा कडेन विचार, बाबा खुशी जाता, म्हजे कडेन विचारलें न्ही गे. देखून तांचे लागीं एक ओपिनियन काण गेली जाल्यार तांकांय आनीक 4 वर्सां वांस्या म्हण बघता बदलाग तांकां देंगणें घाल्यार तोंड तांबडो घेत बस, तूं आदली कॅसेट
अशें म्हणलें जाल्यार ताच्या काळजाक दुखता. देखून पापा फ्रांसीस अशें म्हणटा आमकां पळया, जल्मदातारांक मान दिनातलेली भुरगीं आसची समाज मान नातलेली समाज, असली समाज कुसड्या आनी होरपोसान भरलेल्या युवादांनी बरोवन आसतली तें खंडीत. असली कुटुंबां आव्हानांतीर आसात. जी समाज तांकां तिरस्कार करता त्या समाजेक हे मारेकार वायरस लागला. ती पाळान तावन बेसां जाल्या. तिसऱ्यान तांची जतन करूंक जाय. अडी दीस पेपरां पळया, ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟವಳು ಬರುವಾಗ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟವಳು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. कितलीशी मलगडी पळया. आतां आमच्या घरांनी नांद देंगे म्युझियमा गेल्ल्या कडेक फोटो पळोवन भुरगो विचारता आवय कडेन, मम्मी मम्मी वॉट इज दॅट? ते म्हाताऱ्यांचे फोटो दवरले म्युझियमान. मम्मीन म्हणलें की ओ दॅट इज ग्रँड पेरेंट्स. वॉट इज दॅट ग्रँड पेरेंट्स? भुरग्याक आब आनी व्हडली माय म्हळ्यार तूं गोतो ना. जल्मतना नांद ती घरा. वॉट इज दॅट ग्रँड पेरेंट्स? आमच्या घरांत आमची आवय बापाय आसली जाल्यार आमी भुरग्यांक एक आयतारा दोतोन धाडना जाल्यार व्हडणी एक आयतारा भुरग्यांक दोतोन धाडना धाडना जाल्यार व्हडणी आमच्या भुरग्यांनी शिकची व्हडली दोतोन म्हळ्यार माय बाबाक मान दिवची ती व्हडली दोतोन. देखून म्हाताऱ्या प्रायेर म्हाका पयस घाली नाका, बोल म्हजें इरलें म्हणून म्हाका सोडी नाका. किर्तन 71:9 सक्कळ नात्रांक पुतांक दुवांक सुणेक जावयांक ती आयकोन दित. तांकां जिणीभर आसऱ्यांनी दवर न्हू. मेल्ल्या उपरांत बँड गरनाळी मारन, पुरशांव करन, गंधाची फेट करन, हर एका दिसा एक एक मीस दिल्या कितें फायदो? आसल्या पुरा पिरगतांनी घंटी मारोव न्हू. आवय बापाय सगळी साखरी करनासतना मेल्ल्या उपरांत तांकां व्हडलो गाद्दाळे केल्या कांय फायदो ना. पुता आनी दुवे जीव आसतना तांच्या प्रमाणे साखरी कर, सरकार येदी तुका सीट मेळटली. निमाण चवथ्यान तांचे लागीं आमी बेसांव मागचें. हांव सेमिनारी घेताना म्हज्या माय बाबाडे बेसांव मागून तूं गेल्लो. ताचे उपरांत ती मागलें हांवें. देखून हांव पाद्र्याप जाला म्हण हांव व्हडल्यान म्हणटा. आवय बापाय कडेन बेसांव मागचें बाग. म्हज्या कडेन व्हड्डां कडेन आसच्या कडेन बेसांव मागचें बाग. आतां घरा गेल्यार म्हज्या व्हडा भावा कडेन वणये कडेन सगळे कडेन बेसांव मागता. कितें उणें जालां? कांय उणें जायना. बेसांव माग तांचे लागीं. आतां जोड न्हू, बेसांव माग. आनी निमाणें तांचे खातीर माग. आमचे आवय बापी हांव तांच्या गर्भांत उपजवताना तांणी मागोवंक सुरू केलें आमचे खातीर न्ही गे. म्हज्या भुरगीं गर्भांत भुरग्यां उप जाला तो बरो जावन प्रसूत जावन दी मागिल्लें. ताजे उपरांत मरता पर्यंत मागतात. आमी आमच्या आवय बापाय खातीर मरता पर्यंत मागया. आनी हांगा आसलें तुमी मालगडी. तुमकां 1-2-3 सुचना. तुमी केदाळय आमचे दीस जाले आमी तिशीन लागीं इशीन पयस. तें नेगेटीव चिंतप. तें इल्लें पयस करचें. कोणें म्हणलें तिशीन लागीं इशीन पयस म्हणून? तुका देवान दिल्लें आवक संतोशांजी. नेगेटीव चिंतप चिंतिनाका. पॉजिटीव चिंतप. किर्तनाचीं उतरां. किर्तन 92:14 म्हातारे प्रायेर ती आनीकी फळ दितेली. चडावत मालगडे आनी कालें करचें, जळणांतल्यान तिळचें, सोंप्यार बसचें आनी जळणांतल्यान तिळचें ना. हांगा आसली मालगडी. तुमी सोंप्यार बसचें सोडा आनी कुजनाक वसा. खंय तुमकां काम करून वता पळय तें इल्लें काम करा. इल्लें उलया, इल्लें वासा, इल्लें मागणें करा, इल्लें नात्र सांगाता वेळ करचिया. आनी जळणांतल्यान तिळचें, सोंप्यार बसचें, इल्लें उणें करा. नंबर 2 तुमकां मालगड्या मस्त खंत. ल्हान आसतना भुरग्यांची खंत, व्हड जाताना भुरगीं प्रायेक भरली म्हणून खंत, भुरग्यांची काजळ जाल्ल्या उपरांत काजळ जाल्ल्यांची खंत, भुरगीं जाताना नात्रांची खंत. तुमची सगळी जी न्ही खंतीची ती पिडा तुमकां आतां. तुमच्या भुरग्यां खातीर खंत करचीच नाका ती व्हड जाल्यान. तुमच्या नात्रां खातीर तुमी खंत करची नाका. तांकां आवय बापूय आसात. तुमची खंत तुमकां बरो. तुमची खंतीन तुजी अर्दी पिडा चड करून काडूं येता. तुमची खंत करची सोणसडा. चवथ्यान तुमच्या नात्रां कडेन खुशालायेन उलया. इल्ली खुशाली जाया. 5व्यान बोक्साणें दिया. मस्त मालगड्यांनी कितें करचें म्हळ्यार पयशे आसले फिक्स्ड डेपॉजिटान घालचे आनी कोणें बरा सांगिल्लीं उतरां पळय ती फिक्स्ड डेपॉजिटान घालची. आनी सगळी जी न्ही करगोवचें. ताणें तशें म्हळें आनी अशें म्हळें. दये करून फिक्स्ड डेपॉजीट जाल्यार उरलो जाल्यार दवरा तशें वापरून सिया. आनी कोणें बरा दूख येयलां पळय तें पुरा बोगसिया. मरतना समाधानेन संतोशान मरच्या पयलें समाधानेन जियेया. आनी निमाणें एक सांगणी आसा. तोडप्याक शेणाचें बोळ, मालगड्यांक
मागण्याचें बळ तुमची जिणी भर देवाक अर्गांतीन करसुया कित्याक म्हळ्यार किर्तन 90 वाक्या सॉरी जानवाय किर्तन 90 वाक्या 10 अशें म्हणटात आमच्या जिविताची अवधी 70 वर्सां भलायकी आसल्यार 80 वर्सां 80 वर्सां उपरांत अरी एक वर्स एक बोण आसत खंय आमकां देखून 80 जावं दी 90 जावं दी देवान दिल्ले वर्सां संतोशान मोगाण करसुया आनी हांगा आसले आमी पोतू धुवो जावय सुणो नात्रां आमच्या मलगड्यां खातीर आमच्या आवय बापाय खातीर अर्गां दिवया सर्गींच्या बापा आमकां तुवें आवय आनी बापूय आब आनी व्हडली माय आनी मांव मलगडी दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता आज आमी कितें जावन आसां तांच्या बेसांवा वरवीं तांच्या जतने वरवीं तांच्या मोगा वरवीं आमकां आनी तांकां सदांच एकाच कुटुंबान जियोवन तुका महिमा दिवंक फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी तुझे तांबू माळता आमचे सरकूर पेची वाळोतीस आमचे सासणीची विताची तुझे तांबू माळता आमचे सरकूर पेची वाळोतीस आमची सासणेची विताची स्वीकार कर बापा स्वीकार कर भोगाय भोग्या तुझ्या दयेन तो स्वीकार कर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात सर्वेस्परा जेजून आपल्या कश्टा मरणाची काल्स सगळ्या दंदुतां भितर भाग्यवन जाकोबाक पयली पियोवंक दिली त्याच सोम्यान आमचे खातीर घेतल्या रक्त स्नानाचो उडास काडून हें पवित्र बलिदान आमी तुका समर्पिता ताचे वरवीं सगळीं आमचीं पातकां धुवन काड आनी तुज्या पुताच्या कश्टांनी वांटो घेवंक आमकां बळ दी हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायाची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धमदुतांच्या बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वास आनी व्हडा सोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारांत सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पतो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान वो सर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय वो सर्गीन तुका जय जय ओ
सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता, जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खरराचें रगत पदकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गट पगटू ह्या. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरवेस्परा अख्खे प्रितिमेचेर विस्तरल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बाप्पा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळी येजकी वर्गा बराबर तुका प्रिती मोगान तूं वाडय. पूण जिवंतपणाचो बरोस दुर्मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजें पड जळीत मुखार मोळ फळोवन फोव कर. आम समेस्तांची दया कर मागता हांव कारमरी देवाची मेज सांगाती तुजो पती भगवन धर्मदूत आनी सर्वांकाळी तुका मन वतल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदरा जेजूची आज्ञा मनान धरया आनी ताणें शिकलेलें मागणें म्हणून ताका सेवच्याक आमी आयतीं जावया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यां बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदमदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय
पूण तुजे पुवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. ओवा भयणीनो एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. भावा भयणीनो पळयात, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सर्वां सुभागी. तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या अवतरणींच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
काळजान बिडार केल्ल्या जेजू कडेन एक घडी बोर दोळे दांपून मागया आनी अर्गां दिवया आमकां आवय आनी बापूय आनी मालगडेन दिल्ल्या खातीर. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या दमदुताची परब संभ्रमून ह्या दिन वचनेच्या बलिदान आमी वांटो घेतला. भगवान जाकोबा भाशेन ह्या संवसारान जेजूच्या आपोवण्या पाळो दिवन आनी ताच्या कश्टांचे कालसींतले पियेवन सरकार जेजूचे महिमेचे वांटेले जावंक आमकां निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. वसणेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. भोव आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक देव बरो दीस दिवं म्हूण मागता. आनी आज सांत जाकोबाचें फेस्त आचरण करचे संदर्भी तुमकां सुमेस्तांक फेस्ताचे सुभाशय. इडलुचो आमी समजून घेतलेले प्रमाणे येवच्या आयतारा जागतीक आब ओडलिमाये आनी मालगड्यांचो दीस आचरण करतात. 4 वर्सां आदीं पापा फ्रांसिसान जुलयाच्या 11 आयतारा हो दीस संभ्रमीचे म्हणून आख्या इगर्ज मातेक उलो दिल्लो आनी आमी हांगसर ह्या पुणशेतांत आज तो आचरण करते आसा. हांगसर तशें घरांनी आसच्या सर्व आब ओडलिमायेंक तशें मालगड्यांक तुमच्या दिसाचे हार्दिक उल्हास आमी पाठयता. हे नवें जाल्या उपरांत तुमचे पासून एक विशेष मागण्या विधी आसा, तातूंत तुमी भाग घेवचें. आनी ह्या वर्त्या दिसा आमचे संगी आसात हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ले मात्र न्ही अर्था बरीत नियाळ दिल्ले मानदीक बाप बोनिफस पिंटो गांवान उपिनंगडीचे. आतां प्रस्तुत उडुपीच्या मूडबेळ्ळेंत दिव्यधाम कर्नाटका प्रांतीय सेमिनरी आसा, थंयसर आत्मीक निर्देशक जावन ते सेवा दिते आसात. कर्नाटकांतल्या सक्कड दिएसीसचे सेमिनरिस्ट थंयसर तरबेतीक येतात, तांचे आत्मीक निर्देशक ते जावन आसात. तुमचे सुमेस्तांचे नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावांत सर बरें मागता. फाल्यां सांत जोकीम आनी आन्ना जेजूची आब आनी व्हडली माई हांचें स्मरण, सोमारा सा मार्ताचें, बुधवारा लोयोलाच्या सा इनासाचें आनी येवच्या ब्रेस्तारा अल्फोन्स मारिया लिगरी हांचें स्मरण. ह्याच ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 1 तावन 11 तारखे पर्यंत इस्रायल, जॉर्डन आनी इजिप्ट असल्या पवित्र जाग्यांक आमी एक यात्रीक पॉयंट मांडून हाडला. तुमकां ह्या पॉयंटार सांगात दिवंक जाय जाल्यार तुमी तुमची नांवां बेगीनच दाखल करची. तुमकां बरें आनी थंड वारें मेळचे खातीर आमी ह्या पुणशेताक घाल्ल्या व्हडल्या फॅना खातीर सुमार 3 लाख रुपये खर्च लागला. हाचे बाबती 1,60,000 रुपये आमकां दान आयलां. दान दिल्ल्या सर्व बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळका जेजूची आशिर्वादां मागता. तुमी तुमचो आदार दिलो जाल्यार पुणशेताची मुखली योजना आमकां हातीन घेवंक सुलभ जाता. ऑक्टोबराच्या 11 तावन 12 तारखे पर्यंत म्हणजे शुक्रार आनी सोनवारा 2 दिसांची रेतीर हांगसर मांडून हाडल्या. ब्रदर प्रकाश आनी पंगड ही रेतीर सोलोवन व्हरतले. भोव आनी भयणीनो, आयच्या दिसा उंडो आनी थंड पिवनाक आमकां आदार दिला. बाळका जेजून फावो केल्ल्या सर बेसांवा खातीर जेसन डिसोजा आनी कुटाम उळ्ळाल, वॅलेंटिना आगाता रोड्रिगस कुलशेकर. जर तुमी वा तुमच्या कुटुंबाचे आसात जाल्यार दयेकर मुखार येयात. तुमकां तशेंच दान दिल्ल्या ह्या 2 कुटुंबाच्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां नोवेना खातीर दिमे मोडया. त्या उपरांत मालगड्यां पासत विशेष मागण्या विधी आसा. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नव्यान मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन चेलो
सर्तरांच्या गरजेने तो मनशां पावलो पिडा गुण करून दैवी वयज म्हणलें नांव ताका फावोस जालें नेनेरान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशां ताच्या सर गरजेने तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां जायतीं तेसावां मागणी आमी हाडून आयल्या हांव बाळकाजेच्या पुणशेताक ती सोर मौनपणी आनी भक्तीन बाळका जेजूक मुखार आमी दवरया सकट सांगता म्हण्या ए भगिवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरां उगड कितें आसता तुजो आत बेसांव देव उकडलो आसता तुका पातेन उलो मारतल्यान सक्तन देन आय आनी तुज्या बेस्तावांनी बरें आमच्या बापा सरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कुशी सर्ग जाता तशें त्या संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शितां तशीं आमची बदकां बगत आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नामान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्स गुश्टीन जिजो भगवंती मरिये देवाच्यो माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो नामान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्स गुश्टीन जिजो भगवंती मरिये देवाच्यो माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो नामान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्स गुश्टीन जिजो भगवंती मरिये देवाच्यो माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जशीं आदीं तशीं आतां आनी सदां सुरवदां आमेन जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालन आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जशीं आदीं तशीं आतां आनी सदां सुरवदां आमेन जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालन आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जशीं आदीं तशीं आतां आनी सदां सुरवदां आमेन जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालन आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काजाचेर एक काकोतीची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार आमी सरपणान मागता तुजे इतलें बिरमतन भरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिव दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरस पोवन तुजे कुमोकांनी बसोवन आमकां धाड बापा आनी पवित्रात्म्या सांगाता आमी तुका सदांच पुनर्जा सदांच रोता आमेन जेजू बाळकान जायतीं अजापां आमच्या जिवितांत केल्यांत ल्हान वा व्हड ते स्वरूपकारांक मौनपणी अर्गां दिवया सकट सांगता म्हण्या ए भोव उद्दार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्या दड उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकलो आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमचे सगळे पात्यांनी तुजेर आमी दवरता तुज्या हेज्या मरेपात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तरून दी सोर क्रिस्ती तुजी आनी तुजे कडेन ते देवी मजो जोडून दी स्वस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आशिर्वाद स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावंक आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावंक आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावंक आनी तुमकां वाटोवं तुमच्या फाटल्यान तो रावंक आनी तुमकां राखों तुमचे वयर तो रावंक आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्रात्म्या सवय जियेता आनी रस करता ससनाच्या ससनाक आमेन 60 वर्सां वयल्या सर मालगड्यांनी मुखार येवचें तांचे खातीर प्रत्येक मागणें आसा वा तांकां आपोवन हाडा उरल्यांनी तांकां अवकाश करनेचो बसोवंक मुखार 60 वर्सां ताचे वयल्या सकट मालगडी दयेकर मुखार येया तुमचे खातीर प्रत्येक एक मागणें आसा त्या मागण्या विधीन वांटो घेवन सो कोणा बसोवंक जाय उबें रावंक नाका दयेकर बसात हांगा बसोवंक अवकाश करून दिया कोणा उबें रावंक जाता 2 मिनटां उबें रावचें भावानो भयण्यानो आमी ह्या पूर्ण शेतांत आज मालकड्यांचो दीस संभ्रमता ह्या दिसा बाबा फ्रांसिसान म्हज्या म्हाताऱ्या प्रायर म्हजो तिरस्कार करिनाका म्हणली किर्तन 70 आनी 1 वाक्य 9
उतरां विंसून काण ती नियाळाक दिल्यान साबार कारणांक आनी परिस्थितीक लागून जिवितांत एकसूरपण येता, पूण देव ताच्या भुरग्यांक सांडूंक घालिना. पवित्र पुस्तकांत आपल्या सासूमाय नाओमीक सांडिनासल्या रुताची देख घेवन आमच्या सर मालगड्यांक तांच्या उतर प्रायेर तिरस्कार करिनासतना तांची जिणी भलायके बरीत संतोशाची आनी दादोसकायाची करूंक प्रयत्न करी आं. आनी देव तुमकां सगळ्यांक संपूर्ण आशिर्वादांनी बरो म्हूण ह्या मागण्या विधी वेळार मागया. तुमची जाप बापा आमचें मागणें आयक. हांवें करचें मागणें तुमच्या दोळ्यां पूण तुमच्या काळजान मनान जाता करा. मुगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे तबेन आसच्या मालगड्यांची मोगान आनी गौरवान सेवा करूंक आनी तांच्या आत्मीक वाडावळीक गरजाचे सक्रामेंत त्या त्या वेळार तांकां लाभोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव बापा. मालगड्यांनी तांच्या तरणाटपणार राष्ट्राच्या उदरगते खातीर केल्ली सेवा राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी मानून घेवन तांच्या बऱ्यापणाक आदार दिवची कानुनां रुपीत करूंक आनी तांच्या उदरगते खातीर निरंतरी वावरूंक तांकां बरें मोण दी म्हूण मागता हांव. मनशापणाची माऊल्यांना पयस जावन येवच्या आधुनीक संवसारार मालगड्यांनी तांच्या भुरग्यांची आनी नात्रांची मोवाळायेन जतन केल्ल्या बरी हर एकल्यांनी तांच्या मालगड्यांची मोगान सेवा करूंक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. तरणाट्यांनी तांच्या आजो आजयांची भेट करून देवाच्या मोवाळ मोगाचो अनुभव तांकां दिवंक आनी तांचे मदें बरो संबंद रुता करीशें वावरूंक तांचे तें उदार मोण आसा कर म्हूण मागता हांव. आमच्या कुटुंबांतल्या आज्या आजयांक आनी मालगड्यांक तांच्या उतर प्रायेर कुटुंबाच्या सांद्यान तावन तिरस्कार मेळनासतना बरी जतन आनी मोग लाभोवन बऱ्या संबंदान वाडोवंक आनी संतोशान जियोंक तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. एकुकारिसाच्या मेजा बोवार एकठांय जावंक आयिल्ल्या आमी सर्वांनी तुवें आमकां दिल्ली देणी वेळ सकत आनी ग्रेस्तकाय पेल्याच्या आनी विशेश करून मालगड्यांच्या बऱ्यापणा करसूंक आमकां सगळ्यांक उदार मोण दी म्हूण मागता हांव. तुमकां मालगड्यांक कितें गरज आसा दोळे धांपून सगळें आमी मागया. मागा. तुमच्या काळजाचे अत्रेक तुमचे इराजे तुमची तेंसावां तुमच्या भुरग्यां बाळांची नात्रांची पणतुरांची गांवांत आनी परगांवांत आसतल्यांची तुमच्या घरांत कश्ट तेल्यांची पिडेस्तांची सगळ्यांची तेंसावां सांगाता घालया. जेजू मरीपात बापाक आमच्या भेटोवन दिवन सांगाता मागया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका. दोळे धांपून हांवें केल्लें मागणें तुमच्या मोतीन दत्त म्हणा. भोव मोगाळ बापा ही आमच्या मालगड्या भावां भयणींक उतर प्राय फावो कर. इतलीं वर्सां जियोवचें भाग तुवें दिलां. दोळ्यांनी पळोवंक कानांनी आयकूंक मोतीन समजोवंक काळजांत मोग दाखोवंक आतां पांयान सुडसुड बोळ आनी भलायकी दिवन आमकां तें सुडसुडीत सांबाळलां. भुरगीं बाळां नात्रां पणतुरां शेणतुरां जावय धुवो सुणो कुटुंबाचें सगळें तुवें आमकां दिवन गांवांत आनी परगांवांत तांकां जियोंक तुवें फावो केलां. देखून तुका आमी अर्गां दिता. ह्या सर आमच्या मालगड्यांक तुज्या बेसांवांनी बरीत भलायकी तांकां दी. प्रत्येक जाण मोतीचें समाधान भुरग्यां बाळांत तावन मोग सेवा जतन मोगाचें उलोवणें तांकां आयकूंक मेळोवन दी. नात्रां सांगाता संतोशान जियोंक भुरग्यां बाळां सांगाता दोसकायेन जियोंक आमकां ह्या सर आमच्या मालगड्यांक बरें बेसांव दी. तांच्या कुटुंबांत शांती समाधान बरें भलायकी बरोवन दी आनी वळोवन दी. सुकाळीं आनी अकळीं तांच्या घरांत भावार्थ बरोवसो गितां गायनां चलोवन दीत. तुजें उतर तांकां वाचूंक नियाळोवंक आनी भावार्थांत जियोंक ह्या सर आमच्या मालगड्यांक फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
मोगाच्या जेजू बाळकामा करता लागी आनी पयस्तां चुंगीचो म्या मामी तुझी वनिता तुझे बरीची कादार माता जेजू बाळकाम करा विज्ञान वरांतले तूं सांबाळ माया मोगांची दिवपेचे बेसांव दी आमकां कुरपेचे बेसांव जेजू बाळकाम करा विज्ञान वरांतले तूं सांबाळ माया मोगांची दी कुरपेचे बेसांव दी आमकां कुरपेचे बेसांव सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं सर्वदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या घरांनी आसऱ्यांनी आनी अंतुळणार आसच्या सर मालगड्या बावडले मायक आपलो आशिर्वाद घालूंक कुडीच्या आनी मतीच्या भलायकेन बरो संतोषान समाधान तांकां राखो तुमकां सोमेस्तांक आमी बरो दीस मागता बरी भलायकी मागता गॉड ब्लेस यू ऑल Thank you, Father. मुखार पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.